फाल्गून म्हयनो सोंपत आयलो की आमकां गुढीपाडव्याचे वेध लागतात आनी हो आमचो गुढीपाडवो सुरू जातनाच रामनम, हनुमान जन्मोत्सव अशे वेगवेगळे उत्सव गोंयच्या तरेकवार देवळांनी सुरू जातात. फोंड्या हांगासरले अंत्रुज म्हालांतले श्री नागेश महारुद्र देवस्थान हे पुराय गोंयभर फामाद देवस्थाना पैकी एक. पुराय वर्सूयभर हांगा वेगवेगळे उत्सव मोठ्या भक्तिभावान मनयतात. आज आमी उपस्थित आसात अंत्रुज म्हाल्यातल्या बानोड्या हांगासरल्या श्री नागेश महारुद्र देवस्थानात. श्री नागेश महारुद्र देवस्थानात चैत्रोत्सव आनी रामनम मोठ्या दबाज्यान मनयली. 19 एप्रील ते 25 एप्रील मेरेन चैत्रोत्सव हांगा वेगवेगळ्या धार्मीक कार्यावळींनी मोठ्या उत्साहान संपन्न जालो. सुरवात जाली रामनमीच्यान. गुरु केन्ना आपल्या शिष्यवर्गाक उपदेश करताची तेन्ना शिष्यवर्गांक बर जावका म्हळ्यार कितें तरी आपल्या तपशक्तीच कसन एक अंश आसा ते शिष्यवर्गाक धार वतून दितात की आमगेल शिष्यवर्गांक बर जावका म्हणून. कशी आमगेल गुरुन आमगेल बऱ्यापणा कितें आमकां मंत्रोपदेश दिला. तांणी कसन तपशक्ती केल्या 40 वर्ष की 50 वर्ष ताजी एक अंश तांणी आमगेल मस्तकाचेर हात दवरून आमगेल उजव कानारी तांणी मंत्रोपदेश दिवन त्या मंत्राचे पठण करून घेवन कसन आयच्या दिवसाक आमी तपशक्ती घेतिल आसा ताजी तपशक्तीचे एक अंश आयच्या रामनवमी कितें मुकाविले शिष्यवर्गांक बर जावचे कितें आमगेल अभियानाची संख्या परिपूर्ण करतरी आयच्या दिवसाक आमी ते धार वतून आमगेल शिष्यवर्गांक आमी हस्तांतर करताले. बुधवार 17 एप्रील ह्या दिसा श्री नागेश महारुद्र देवस्थानात रामनम मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. गोकर्ण मठाधीश श्री विद्याधीश स्वामी महाराजांच्या आदेशानुसार हनुमेश रामनाम जप केंद्र स्थापन करून रामनाम जपानुष्ठानाचो आरंभ ह्या देवळांत जालो. ताजे उपरांत स्वामी महाराजांचे आशीर्वचन लायव्ह भक्तगणां खातीर दवरिल्ले. भक्तगणांनी आशीर्वचनाचोय बी आस्वाद घेतलो. ताजे उपरांत श्री राम नवमी मोठ्या उत्साहान आनी भक्तिभावान श्री नागेश महारुद्र देवस्थानात संपन्न जाली. एकोणीस एप्रील ते 25 एप्रील मेरेन श्री नागेश देवस्थानात चैत्र पौर्णिमोत्सवाक प्रारंभ जालो. पयल्या दिसा नागेश देवस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर नायक भाटकार हांच्या हस्तुकी श्रीक अभिषेक संपन्न जालो. ताजे उपरांत दनपारां आरती, तीर्थप्रसाद आनी अन्न संतर्पण जाले. ताजे उपरांत सांजचो 8 वरांचेर भजन आनी रातची शिबिकोत्सव संपन्न जालो. ताजे उपरांत श्री नागेश कलामंच नागेशी हांणी सादर केल्ले तुदू इस्ता बे ह्या नाटकाचो प्रयोग जालो. आणि उत्सव जो आसा तो सर्वांच्या हातान निर्विघ्न करून घेवन त्या उत्सवाचे संपूर्ण शुभभर जे आसा सर्व महाजन मंडळी भक्तजन मंडळी सगळ्यांक प्राप्त करून तुझी राखण कल्याण कर सांभाळ कर महाराजांनी बरें. पार्वती बरे नागेश महारुद्र देवता प्रीत्यर्थम अभिषेक पूर्वक ज्ञान आवाहन पूजन अहम करिष्ये. महागणेश
गेल्लो. खंयच्याय वस्तूचे वा मनशाचे जुस्ता जुस्त चित्र तो काडटालो हे ताचे खाशेरपण आशिल्लें. गुलाबाचें फूल घाल्लें जाल्यार ताचेर येवन गुलमुटो असलोच म्हणपाचो. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यारच 20 एप्रिल ह्या दिसा सकाळी नित्य धार्मिक विधी, अभिषेक, दनपारां अन्नसंतर्पण आणि ताच्या उपरांत सांजची 8:30 वरांचेर श्रींची नंदी वाहनांतल्यान मिरवणूक संपन्न जाली. ताच्या उपरांत गौरी तनय कला संघ धोणशी हांणी सादर केल्ले, तशेंच तुळशीदास धोणशीकर हांणी प्रस्तुत केल्ले शेजारी आमी शेजारी ह्या नाटकाचो प्रयोग मोठ्या उमेदीन संपन्न जालो. चैत्रोत्सवा निमतान दर दिसा वेगवेगळ्या वाहनांतल्यान श्री नागेश महारुद्राची मिरवणूक काडटात. श्री नागेश महारुद्राचे वेगवेगळ्या वाहनांचेर बशिल्ल्या सुबक आनी सुंदर अशा मुर्तीचे दर्शन घेवपाक भावीक, कुळावी, महाजन, भक्तगण एकच गर्दी करतात. कितलीशींच वर्सां जाली चालू आशिल्ल्या श्री नागेश महारुद्राच्या ह्या चैत्रोत्सवा विशीं अधिक माहिती आमी जाणून घेवया देवस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर नायक भाटकार तशेंच पुरोहित प्रसाद जोशी हांचे कडच्यान. नागेश महारुद्र महालक्ष्मी आनी पंचिश्टांक साश्टांग नमस्कार करता. पर्तगाळ स्वामीचे आनी आमचे कैवल्य स्वामीचे चरण स्पर्शाक हात लायता. आनी आज एक आनंदाचो क्षण चैत्र पौर्णिमेचो उत्सवाची प्रारंभ जाता. आज नागेश महारुद्र संस्थानान चैत्र पौर्णिमेचो पयलो दीस, त्या निमित्त वेगळे वेगळे कार्यक्रम आसता. मागीर फाल्यां दुसरो दीस अशे प्रत्येक दिसा. आनी 23 तारखेक महापर्वणी हो व्हडलो दीस, मोठो दीस कळ्ळें तुका. आनी 25 तारखेक महारथोत्सव आनी बाकीचे विधी म्हणजे आमचे अन्नसंतर्पण हे सगळे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणान एक मोठो उत्सव हो आमचो गोंयान जाता. त्या निमित्त सगळे भावीक भक्तजन, महाजन, कुळावी, ग्रामस्थ हांकां म्हजी उनुनीत परबी आनी विनंती की तांणी सगळ्यांनी ह्या उत्सवाचो लाभ घेवचो कळ्ळें तुका. आनी नागेश महारुद्राचो आशिर्वाद घेवन तांची भरभराट जावची हीच चरणी हांव प्रार्थना करतां. हांव गोविंद राघोबा जोशी, नागेश देवस्थानचो पुजारी. आयच्यान चैत्र पौर्णिमेचो जत्रोत्सव चालू जाता. ताजे काही थोडक्यांत माहिती तुमकां सांगता. आज चैत्र शुद्ध एकादशी ते चैत्र वद्य द्वितीया पर्यंत आमचो चैत्र पौर्णिमेचो जत्रोत्सव चालू जाता. आज सकाळीं आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष दामोदर बाब भाटकार हांच्या हस्ते नागेश महारुद्राक अभिषेक करून ह्या उत्सवाक प्रारंभ जाता. आज दनपारां महाप्रसाद जातलो. त्याच प्रमाणे रातची पालखी उत्सवाची सेवा जातली आनी रातचे नाटक जातलें. फाल्यां सकाळीं अभिषेकादी देवकृत्य, दनपारां महाप्रसाद, ताचे नंतर रातचे नंदी वाहनांतून मिरवणूक आनी नाटक जातलें. तशेंच आयताराय बी रातचें सुखासन जातलें, सुखासनाचें उत्सव. ताचे नंतर नाटक जातलें. आयतारा दिसा मयुरासनातले उत्सव जातलो आनी रातचें नाटक जातलें. सोमार दिसा सुखासन जातलें, तशेंच नाटक जातलें. मंगळार दिसा 23 तारखेक आमचो महापर्वणीचो दीस, चैत्र पौर्णिमा. त्या दिसा सकाळ पासून अभिषेकाची सेवा सगळी जातली. ताजे नंतर दनपारां महाप्रसाद, रातचें सुगम संगीताचो कार्यक्रम जातलो. 8 ते 10 हो कार्यक्रम जातलो.
10:30 आरती जातल्यो, ताज्या नंतर पालखी जातली, काणूक जातली आनी ताज्या नंतर देव नागेश देव लालखेन बसून लालखेंतल्यान मिरवणूक जातली आनी मागीर नाटकाचो उत्सव जातलो. ताज्या नंतर दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारा दिसा 24 तारखेक पालखी जातली, नाटक जातलें आनी 25 तारखेक सकाळीं 5:30 महारथोत्सव जातलो आनी रथयात्रा जातली. ताज्या नंतर दनपारां महाप्रसाद सांजचो 4 वरांचेर हांगा गीत रामायणाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा तो जातलो. रातच्यो 8 आरती, पालखी आनी ताज्या नंतर नौकारोहण जातलो. ताज्या नंतर नाटक जातलें आनी मागीर अशें करून जत्रोत्सवाचो सांगता जातली. तेन्ना ह्या चैत्र पुनवेच्या जत्रोत्सवाक सगळे महाजन मंडळी, भक्तजन मंडळींनी येवन देवाचो कृपाशिर्वाद लाभ घेवचो. तिसऱ्या दिसा धर्मीक विधी संपन्न जाल्या उपरांत अभिषेक संपन्न जालो. ताज्या उपरांत दनपारां गुरुदास करमली कुटुंबियांच्या वतीन अन्न संतर्पण जालें. रातचे 8 भजन आनी 8:30 वरांचेर श्रीची मयुरासनांतल्यान मिरवणूक जाली. ताचे उपरांत श्री नागेश भारुद्र नाट्य संस्था निर्मीत प्रशांत सतरकर प्रस्तुत अंबानी नाटकाचे सादरीकरण जालें. चौथ्या दिसा सकाळच्यो धार्मीक विधी आनी अभिषेक संपन्न जाल्या उपरांत दनपारां श्रीधर सरदेसाय हांच्या कुटुंबा वतीन अन्न संतर्पण जालें. ताच्या उपरांत रातची 8:30 वरांचेर श्री नागेश महारुद्राची सुखासनांतल्यान मिरवणूक जाली. श्री नागेश महारुद्राच्या जयघोशान भक्तगणांनी पुराय देवळाचो परिसर गजबजून गेलो. ताचे उपरांत रातचे चौरंग नागेशी हांणी प्रस्तुत केले शंभूराजे ह्या ऐतिहासीक नाटकाचे सादरीकरण जालें. पाचव्या दिसा 23 एप्रिलाक महापर्वणी. ताजे उपरांत दनपारां हिरो नायक कुटुंबा वतीन अन्न संतर्पण जालें. सांजची 5 वरांचेर श्रीच्या वस्तूंची पावणी आनी ताजे उपरांत 8 वरांचेर सुंदर अशा सुगम संगीताची कार्यावळ जाली. रातची श्रीची रौप्य शिबिकोत्सवांतल्यान मिरवणूक
तशेंच लालखी काणूक आनी लालखींतल्यान श्रीची जयघोशान मिरवणूक संपन्न जाली. ताजे उपरांत रातचे रंगसांगाती गोंय निर्मीत विशाल साळगांवकर प्रस्तूत हाय फाय लायफ ह्या कॉमेडी नाटकाचोय रसिक भक्तगणांनी मोठ्या आनंदान आस्वाद घेतलो. सुलभित शेला किण किण करीती सोन मेखला किण किण करीती सोन मेखला. बाबा तू पावरे आमच्या बोला थावरे राखतो पावला पावलांना राखतो पावला पावलांना आमच्या स्पर्धात रावरे आमच्या स्पर्धात रावरे बाबा तू पावरे. जानकीची जणू जीवन ज्योती जानकीची जणू जीवन ज्योती प्रभु रामाची कोमल मूर्ती प्रभु रामाची कोमल मूर्ती मंगल दर्शन पूर्ण विराम मंगल दर्शन पूर्ण विराम मंगल दर्शन पूर्ण विराम. बबलीक सोडूंक आयला. बबली? कोण बबली? बबली नाय. बबली नाय? ए तुगेले म्हजें नांव बंटी गांवस.
बंटी गावस बबली नायक हांगा रावना रे बाबा कोण बबली नायक रावना ना सायबा बबली नायक रावना ना हांगा रावना बबली नायक रावना अरे ना रावना रे बाबा हांगा यो तू बंटी गावस हय आनी तू इला सोदूंक बबली नायक पप्पा हांगा यो तू तेका ते सारको सक्षम कितें कला कितें भानगड कितें बबली नायक हे जे व्यक्ती आसा पळय ते म्हज्या बरोबर फेसबुकार चॅट करताले आमच्या दोगांचो एकामेका बरोबर मोग आशिल्लो आनी हांवें ताच्या फोनार भरपूर रिचार्ज मारलेले कितले कितले खबर आसा 1500चो एअरटेलाचो पॅक म्हाका नांवां पाडलेली पळय 301 148 अशे कितलेशेच पॅक हांवें ताका रिचार्ज मारलेले बबली नायक ताका पयशे धाडटालो एक दीस ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हाका तो असो उलयतालो की कळत नाशिल्लें कोण उलयता तो लायक तो कळे 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 तो ते अरे कळे बाबा लोक जाणार रे बबली नायकाचे कितें तर मागीर तुका हांगासर तू आमच्या घरांत सोदूंक गेला बबली नायका ताणें म्हाका सांगलेले देवीदासाच्या घरा आपूण रावता देवीदासाचें घर आहे पूण हांगा बाबा बबली म्हणून कोण तुजो बीन फेसबुकार बबली म्हणून अकाउंट ना मुगो आमचो बबलू एक आसा रट्टा सोरे बाबा बबली नायक गावताले रे तुका पूण आमगेर रावना रे ते बाबा एक काम कर तू वच मरे आनी ते फेसबुकाचे भानगडी सोड आनी ते फेसबुकाचेर चेडवांकूय सोड तुजें कांय जावचें ना 6व्या दिसा सकाळच्यो धर्मीक विधी अभिषेक संपन्न जाले उपरांत दनपारां नवशिकार कुटुंबा वतीन अन्न संतर्पण जालें ताज्या उपरांत रातची 8:30 वरांचेर फळफळावळीची पावणी आनी रौप्य शिबिकोत्सवांतल्यान श्रीची मिरवणूक जाली मिरवणूक संपन्न जाल्या उपरांत रातचे अंत्रुज लळितक बांदोडा हांणी प्रस्तुत केल्ले अवचिन चाळ ह्या नाटकाचें सादरीकरण जालें एक 1500 एकत्र पावता 1500 एकत्र पावता पयली बोर्सा करता 1500 एकत्र पावता 1500 एकत्र पावता 1500 एकत्र पावता दुसरी बोर्सा करता निमाण्या दिसा म्हळ्यार 25 एप्रिलाक फातोडेर 5:30 वरांचेर श्री नागेश महारुद्राचो महारथोत्सव संपन्न जालो सकाळचे प्रसन्न वातावरण आणि ह्या प्रसन्न अशा वातावरणात श्री नागेश महारुद्राच्या महारथोत्सवात वांटेकार जाल्ल्या भक्तगणांनी एकच जयघोष केल्लो
ह्या महारथोत्सवात प्रचंड प्रमाणात भक्तगण वांटेकार जाल्ले. महारथोत्सव संपन्न जाल्या उपरांत सकाळी नित्य धार्मिक विधी आणि ताच्या उपरांत दानपारा भाटकार कुटुंबियांच्या वतीन अन्न संतर्पण संपन्न जाले. सांचे 4:30 वरांचेर गीत रामायण हो सुंदर असो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्लो. ताज्या उपरांत रातची श्रीची शिबिकोत्सवांतल्यान मिरवणूक जाली. ताज्या उपरांत नौका विहार संपन्न जालो. श्री नागेश महारुद्र देवस्थानाच्या समोर आशिल्ल्या तळयेत श्री नागेश महारुद्राच्या नौका विहाराचे नयनरम्य अशें दृश्य पळोवपाक भक्तगणांनी एकूच गर्दी केल्ली.
रातचे श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादिक नाट्य समाज हांणी प्रस्तुत केल्ले सेम टू सेम ह्या नाटकाच्या प्रयोगान ह्या पुराय चैत्रोत्सवाची सांगता जाली. 7 दीस चलपी श्री नागेश महारुद्राच्या चैत्रोत्सवाचे दर दिसाचे आमी सुंदर अशें दर्शन आमच्या ह्या खाशेल्या फिचरांतल्यान घेतले. दर दिसा श्री नागेश महारुद्राच्या ह्या कार्यक्रमाक धार्मीक विधीक भाविकांनी तितल्याच उमेदीन आनी उत्साहान उपस्थिती लायली. अंत्रूज म्हालांतलें श्री नागेश महारुद्र हे देवस्थान तितलेंच सुंदर आनी सोबीत. तशेंच हांगा गोंयांतल्यान तशेंच गोंया भायल्यांतल्यान भक्तगण कुळावी म्हाजन उमेदीन येतात. महादेवाच्या अवतार आशिल्ल्या श्री नागेश महारुद्राच्या चरणा कडेन आमी नतमस्तक जाता, श्री नागेश महारुद्राक वंदन करता आनी आमचो हो चैत्रोत्सवाचो आनी रामनमीचो खाशेलो फिचर हांगाच थांबयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.